Emoja ugrasa kora I Gesù ci andiamo bavardiano pure sora bisbedong mondi dor koru yadnik sevok bitor sorda Eugar diuya kayom koru misa bedi rajir saya lan orpat kachidu koru बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्या पियेदाद आनी एस्पेरांसा लेमोस आनी दोमिंगोस जो आनी विर्शिल्या मुंतेरो ह्या आमच्या भावा भयणीक देवान सासनाचें सूख फाव केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता जेरुलिना कुलासो आनीक आपले कासाराचे वरोस सोमरमता आयझेक आनी रेमेदियाना विएगस तर ह्या भाव भयणीचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया आयची शुभ वर्तमान आमकां आपणाचेर विस्वास दवरूंक जिविताची पावलां फुडें मारूंक आमकां जण एकल्याक उत्तेजन फावो करता बिरातीन आमचें जिवीत सारूंक न्हय पूण जेजूच्या मोगांत रावून बिराती विणे जेजूचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक तो आज आमकां आमंत्रण करतलो साबार पावटी कुडेक असलें बिरातीचें जिवीत कुडेक आमी घेवन जियेल्या देवाचेर विस्वास दवरचे सुवातेर जायते तरेच्यो बिराती आमच्या जिवितांत आमी बाळगून सांबाळल्यात असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्याव उच्चारून सांगता मनात चिंतून तळोन सारून वायट हातारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवत चला जागवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या गागूत को सोम्या गागूत को क्रिस्ता गागूत को क्रिस्ता गागूत को सोम्या प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमकां कितें गरजेचें तें देवाक आमी सांगुया देवा आमच्या सुर्गीच्या बाबा सगळ्या पोरसांक तूंच उजवाड दिताय तुज्या भुरग्यांक सदां शांतीन सांबाळ आनी आमच्या पुर्वसांक तुवें पाठयलेलो आत्मीक प्रकाश आमच्याय काळजाचेर फांकोसो कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज उडचलयता सासनाच्या सासना आमेन
बागीवन जुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सुपुर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. एक कुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाचे आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता, ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता, हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. जोटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सवें मोग सोपूर्ण जाला. कारण ह्या संवसारांत आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, पोटेंच सुपूर्ण मोग भिरांत पयस कोत्ता. कित्याक जंय कास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग सोपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोजेची मोसुंबी करतलो आनी तुज्या दुर्बल्यांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्सिसाच्या आनी दिपा जुन्म्याच्या राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. अराबियाचे आनी इथिओपियेचे राजा. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मातोल्यांक गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोर्दिऱ्यांची आनी दुर्बल्यांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. ऑन बावात्यांक पुरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सोत मानतोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं.
मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. चुडयलोले उंडे आनी मासल्यो खावन लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगीं होड्यार चडून आपणा आदी बेतसायदेक वचूंक लायले आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 सांज जातूच होडे दोर्यांत मोदें पावले आनी तो एकलोच दोडेर आसलो आनी पोरते वारें मारताले देखून ते तांदूक कोश्टवताले म्हूण पळोवन रातीच्या सुमार 4 पारार दोर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक करी. पूण कोण दोर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ताणें किल्लोच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो भिवू नाकात. आनी तो तांच्या होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें आनी ते आपणा भितर अदिकूच तोटाकले, कित्याक चड मोलाचें जावन उंड्याची शिकोण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकामी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या कोरोना व्हायरसाच्या काळान आनी अदीक करून जेन्ना ही सेकंड वेव जाली तेन्ना एक भावना जी मोठ्या प्रमाणान आमकां दिसून येताली ती म्हणल्यार भिरांतीची. लोक जायतो भिरांतीन जियेतालो. आपणाक हें दुयेंस जायत काय, दुयेंस जाल्यार आपणाक हॉस्पिटलान भरती मेळत काय, ऑक्सिजन मेळत काय, म्हाका कितें जायत काय, म्हज्या भुरग्यांक कितें जायत काय, म्हज्या शेजाऱ्याक हें दुयेंस जालां काय, ही भिरांतीन भाव भयणो जायतो लोक जियेतालो. घुडेक आमी घुडेक हीच भिरांतीन जियेताल्यो. आनी जेन्ना आतां परतून ही आंकडो वाडत वता तेन्ना परतून लोकां मदें ही भिरांत आयलोली आमी पळयता. आनी भाव भयणो, मनीस जायते फावटी भियेता. बरो ना तेन्ना भियेता, दुयेंस आयल्यार भियेता, परिक्षे वेळार भियेता, कसलेंय काम करूंक घुडेक भियेता, कसली जबाबदारी घुडेक घेवंक भियेता. हे भाशेन मनशाच्या काळजांत भाव भयणो जायती भिरांत आसा. सगळी भिरांत सारकी अशें न्हय. देवान जायत्यो भिरांती आमचे भितर घातल्यात आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आमी तांकां कॉन्स्टिट्युअंट फियर्स म्हणटा. घुडेक आमी एका सोरपाक भियेता, वो घुडेक एक मोनजातीक आमी भियेता आनी भिरांत देवान आमचे भितर घातल्या. कित्याक जरी तर ही भिरांत नासली जाल्यार आमी घुडेक एक सोरपाक लागीं वेतले आसल्या, उगडेक एक मोनजातीक लागीं वेतले आसल्या आनी ह्यो मोनजाती सोरोप घुडेक आमकां वायट करीत आसल्यो. आनी हातूंतले आमकां राखूंक ह्यो भिरांती देवान बऱ्यो भिरांती आमचे भितर घातल्यात. पूण भाव भयणो, दुसरी भिरांत जी आसा जी वायट भिरांत, म्हळ्यार जी भिरांत जी आमकां देवा कडसून आमकां पयस व्हरता, देवाच्या मोगा कडसून आमकां पयस व्हरता. देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां घुडेक ही भिरांत फावो करिना. आनी हीच भिरांत आयज शुभ वर्तमानान आमी पळयता. जेन्ना हे शीस होड्यार आसले, जेन्ना वारें मारताले तेन्ना घुडेक तांकां दिसलें आमी घुडेक आतां बुडून मरतल्यो. असल्यो इररेशनल फियर्स जायते फावटी भाव भयण आमी घेवन जियेता. आनी जेन्ना जेजू तांकां लागीं सरता ते अदीक भियेतात. ते सोचमतात की कोण भूत आयला म्हूण. खरें म्हणल्यार जेजू आसलो तो खंय खरेंच तो एक भूत नासलो. आनी जायते फावटी भाव भयणो असले इररेशनल फियर्स म्हणटा आमी ताका घेवन जियेता. वस्तू त्यो केन्नाच आमच्या जिवितान घडच्यो ना, पूण ह्यो वायट भिरांती जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी घेवन रावता. आनी सोबार फावटी असल्यो भिरांती हे शिसांत आमी पळयताल्यो. जेन्ना तांचे हे व्हडें वादळ मोडाक सांपडतले तेन्ना ते भियेतले. जेन्ना जेजूक धरून व्हरतले तेन्ना ते भियेतले. जेजूक मारतले तेन्ना ते भियेतले. असल्यो भिरांती आमी पळयता. आनी भाव भयणो, भिरांत जावन आसा इट इज एन ऑपोजीट ऑफ लव. म्हळ्यार हाचे पयलें वाचप आमकां सांगता, मोग आसा थंय भिरांत ना. परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय कास आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका भें दिसता ताचो मोग संपूर्ण जावंक ना.
म्हळ्यार बाबून जरी तर आमी असल्यो धाकट्यो भिरांती घेवन जियेता जाल्यार आमी खरेपणी आमकांच विचारूंक गरज की खऱ्यांनीच हांव देवाचेर मोगाचेर पातयेता काय. जरी तर देव म्हजो इतलो मोग करता जाल्यार तो म्हाका असल्या वायटान पडूंक दितलो काय. कित्याक जायते फावटी शुभ वर्तमान आमी पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार आमकां परतून परतून मेळटलें भिवू नाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी कशें म्हणटात की असलीं उतरां सुमार 365 टायम्स पवित्र पुस्तकान आसात. आमी आख्ख्या वर्साक 365 डेज आसात, दीस आसात. आनी दर दिसा एक पावट देव आमकां म्हणटा भिवू नाका हांव तुमच्या सांगाता आसा. तर भाव भयणो, दोंगरावेली जरी तर झाडां देव पोसता जाल्यार आपल्याच सारक्याचो रुचल्या त्या तुका आनी म्हाका देव सांबाळचो नाकाय. तर बाबा आयच्या दिसाक हे शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकांच आमी विचारयो असल्यो खोट्यो भिरांती घेवन हांव जियेता काय. वो देवाच्या मोगान देवाचेर पातयेवन हांव दर दिसा म्हजें जिवीत हांव सारता काय. आनी थोड्याच वेळार आमचो सोमीची जेजू ख्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर आमच्या जिवितांतल्यो खोट्यो भिरांती आमी पयस करून दर दिसा देवाच्या मोगान आमी वाडूंक ताची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक आमी मागून घेवया. निर्मोल बेट उड्या सऱ्याची बेटोरेंक आमी गायन गावया. C26 पान 30 आनी 9, C26 पेज 39. निर्मोल बेट उड्या सऱ्याची सोम्या जेजू रोगो ताणे बोसूग आमच्या वतम्यान एकवट करून जेजू वोले आमच्या काळजाची भेट करता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भविश्य सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या मोगाळ बाबा, कोरी भोक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपसयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सोकर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाच्या आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयचे दिसा नवो उसवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगयेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबतान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. देखून सगळ्या देवदूता संगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tobaraco सर्वेस्पोर तू, स्वर्गानी संसार व्हडल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोयजो. सर्वेस्पोराचे नावीन येता ताका जोय
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट बरोवन सुसूक वेच्या आदी ताडे उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उदगार दिवन भावार्थाचो कूड परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सुरवंडारा आमची सुरवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन सुजे तिचो पुती बागेवन धर्म दिता बागेवन सुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखात आमकां वांटती तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोल आनी वैभव तुका सासाच्या सासनान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मोलान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजे संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शेता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां थावणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोरवाशान उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुपाकी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावला पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. जंय प्रितीमोग वस्ता D40 7 5 D47 पेज 75. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा तरेचो आदार दिवन तुजे पोरचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे कोंदवाळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां वखद मेळूं दी. हे पुरी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरजचो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशें कर.
आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचेही सवे असो. आनी सर्व पदवेता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका शेवटा गायन गावया. T21 पान 213 T21 पेज 213. सगळ्यांत आमची आदारी तूं सगळ्यांक आमकां दोरसावाडू बेसागाल घेत दोरगोराव्या सोकोश्टांतली सदां जिवा बेसागाल घेत दोरगोराव्या सोकोश्टांतली निवा perpesugur sai ami tuci uskot burgi kontai dige mai amga tuja diran samar soda perpesugur sai ami tuci uskot burgi kontai dige mai amga tuja diran samar soda